आणि पुलिसाकूय सांगलें आज सकाळीं म्हजें उलोवप मुख्यमंत्री कडेन जालें कारण कशें आसा पळय एखादें जें कितें जर आसत जाल्यार तें डेफिनेटली तेचेर परतून इन्क्वायरी जें कितें जावं आमच्या कोणाचोच भितर हें कांय ना न्ही एखाद्याक जर दिसता तेचेर हें आसा जाल्यार डेफिनेटली परत जर इन्क्वायरी बाकीचें कितें जावं तें करचें कांय प्रॉब्लम ना कोणाचोच तेचेर प्रेशर ना कितें हें जावचें ना अशा पद्दतीचें ना त्यामुळे रायट जर कितें आसा तें सोदून काडपाक परत एखादी जर हें करपाक जाय जाल्यार हांव सकाळीं उलयलां मुख्यमंत्र्या कडेन मुख्यमंत्री करतले फाल्यां सुरूय केलां तें हांव इनफॅक्ट हांव आनी ग्लॅन तिगलो आमी दोगूय गेल्ले आनी आमी वयतकच मागीर परत आमी पीआयक थंय धाडलो आनी परत ती परतून सुरू केल्लें आसा आतां कशें जाता ती हातूंतल्यान हें सगळें करता आसतना की इलेक्शन लागीं जाल्यार लोक गरज नासतना ते जास्त भडकपाचो प्रयत्न करतात पूण पूर्णपणे कोणाचोच तेचेर पॉलिटिकली तें कोण तरी प्रेशर करता आनी उरलां अशें अजिबात ना पूर्णपणे ताका जो न्याय जाय त्या फॅमिलीक संदीप नायक म्हणटा तो कारण तसो BJPचो आमचो बरो सपोर्टर तो त्यामुळे ताका न्याय मेळपाक लागून जें कितें जाय तें पूर्णपणे सरकार करता तुका दिसता ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हाजे एडवांटेज घेता ती कशी आसता भितर चूक काय ना ऑपोजिशनचें कामूच न्ही तें हांव तेंची चूक म्हणना पण हें सगळें करता आसतना एखाद्यांनी राजकारण करता आसतना एखाद्याच्या मृत्यूचें राजकारण करचें न्ही पण हांवें बेजिकली पळय कारण भारतीय जनता पार्टी तशी आमी पळयल्या न्ही आमी आंदोलनां हें सगळें करत करत आमी सत्ते पर्यंत पावले पण हें सगळें करता आसतना त्या वेळाचेर आमी सत्यान नासले केन्ना आमचे आमदार 1994 पयल्या वेळार 4 आमदार आयले पयलीं आमचे कडेन आमदारूय नासलो आनी खासदारूय नासलो पण आमी केन्नाच ज्या वेळाचेर वेगवेगळ्या आंदोलनांनी आमी भाग घेतलो आमी कोंकण रेल्वे पळयलें भाशा आंदोलन पळयलें कितलीं तरी आंदोलनां आमी केलीं दूरदर्शनाचेर लोकल लँग्वेजीन प्रोग्राम करूंक जाय म्हणून आंदोलन केलें पण केन्नाच आमी मुख्यमंत्र्याच्या पर्सनल घराचेर मोर्चा व्हरूना पण ज्या तरेन आज जें कितें चलयल्लें दिसलें जाल्यार हांवें तुमी पळयलें त्या दीस वचून मुख्यमंत्र्याच्या शासकीय बंगल्याचेर मोर्चा त्याच्या पर्सनल बंगल्याचेर साखळे मोर्चा अशा पद्दतीची ही जी आसा चुकी आसा त्यामुळे हे जें कितें करतात राजकारण डेफिनेटली करचें कारण ऑपोजिशनाचें काम तें राजकारण करपाक जाय एखादो विशय मेळटा जाल्यार घेवं जाय कारण तांकां राजकीय पोळी बाजून घेवं जाय पण ती करता आसतना पर्सनलायज करचें न्ही जें आज जें कितें चलयलां तेंच्यांनी पर्सनलायज केलें तें करचें न्ही तेंच्या पेक्षा आमकां चड खंत आसा एखादो जर कोण कल्प्रीट आसा जाल्यार सरकारान डेफिनेटली सोदून काडचो कांयच प्रॉब्लम ना आनी पॉलिटिकली कोणूच तेजेर कंट्रोल आपल्यार उरचो अशा तरेचें कोण करचो ना इतलें हांव तुका सांगपाक उलयलां आनी मुख्यमंत्री त्या दृश्टीन करतले काम थोडे लोक अशें म्हणटात की BJPचो कोण तरी हेका सपोर्ट करता तेज्या खातीर केस सारकी इन्क्वायरी जायना कोणूच सपोर्ट करना सगळेच जाण कारण कितल्यान तिकल्याचोय ताका त्या संदीप नायकाक आमचो पाठिंबो आसा तेच्या हांकां इवन त्याचो जो हाचो साडू आसा पळय तो पेडण्याचो आमचो आमदार दयानंद सोपट्याचो साडू तो